सो पया व्हिडिओ स्टार्ट करच्या पयलीं आमच्या गार्डनान कितली फुलां कित्याक आमकां सुयेर आसा घालपाक मेळना तेन्ना पया कितली फुलां होता हेच्याकून प्लस आनीक आसा आमच्या घराच्या सायडीक तो बी अनंत फर्स्ट टायम खूब फुलां फुललेली तेका अशी आसा. हॅलो गायज, गुड आफ्टरनून. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. म्हजें नांव अंकिता आनी वेलकम करतात तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर, जेचें नांव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. सो खंय तरी भायर सरता तेन्ना व्लॉग स्टार्ट केला. जसं 13 मार्च माझा बर्थडे म्हणजे नवीनच आसा न्हू म्हणून तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो नेक्स्ट इयर सगळीं जाणां म्हाका विश करतली. सो आतां आमी वयता लंचाक. 3 सगळीं रेस्टॉरंटां बंद जाता आनी आमी 3 सुमार भायर सरता. सो पळयतली कशें कितें जाता तें. पळय हो आसा गौतमाचो लूक. पळय आनी हे पिटके केस बीन उगयला त्याचे पळोवया कितलो वगत दवरता ते. आनी भायर सरच्या टायमार वॉच रावना आनी सो ऑलरेडी आमी म्हापशां बीन वचून येयली जे आमचें काम आसलें. म्हाजे कजन भयणी बाबू जाला सो आमी बाबूक बीन पळोवन येयली. घरा गेली मोरजे, मम्मीक ड्रॉप केलें बीन, कितें सामान हाडपाचें आसलें तें हाडलें. बायक हाडून 2 ग्लास भरयले न्हाणोवन बीन, कित्याक मागीर लेट जातली न्हू केन्ना घरा पावता तें खबर ना. सो तेका लागून आतां पळोवया खंयचें बेगीन रेस्टॉरंट गावतलें वाटेक त्या रेस्टॉरंटान वयतलें आमी, कित्याक 3 सुमार सगळीं रेस्टॉरंटां जी आसा पळय लंच टायमाची क्लोज जाता. सो तेका लागून आनी सिलिंडराचें कितें लफडी चल्ल्या सो तेका लागून थोडीं रेस्टॉरंटां ऑलरेडी बंदूच आसा अशें म्हणटा. सो पळोवया आमकां आतां खंयचें मेळटा तें, मेळया मागीर. बाय आतां म्हाजे कडेन येयलें. आमी तेका फाटल्यान बसयना, नाजाल्यार तुमी कमेंट बी कशें तेका एकल्याकूच फाटल्यान बसयता. तें आपुणूच फाटल्यान बसूंक सोदता, कित्याक आतां आमी एवरीडे अशी ट्रॅवल करता न्हू कारीन. कित्याक मोस्टली आमी मोरजे आतां सांजची लेट जाता म्हणून कारीन वयता, केन्नाय अशी 2 व्हिलरीन वयता. सो तेका संवय जाल्या आनी ते केणी बीन आपलो साथ बीन सगळो बांदता आनी फाटल्यान दवरता. आतां काडला तो मोरजे दवरला. बाय. सो पळय आमी आतां ह्या रेस्टॉरंटान येयला. वडेकार म्हापसा करसवाड आसा आनी हो आसा तेंचो मेन्यू आनी आमी कितें ऑर्डर केला पळय तें दाखयता तुमकां. भाडी प्रॉन्स एज ऑलवेज. प्रॉन्स माय फेवरेट. आनी आसा दाखयता तुमकां शीत बरें अशें मातयेच्या कंटेनरान अशें सर्व केला. शेवयो हे कितें तें खबर ना म्हाका. आनी भाजी खुब्यांचें आसा, प्रॉन्स आसा आनी प्रॉन्स अशे बरे मोठे आसा 4-5. लोणचें, सोलकडी, सॅलड. आतां गौतमाची थाली दाखयता तुमकां. कित्याक काडल्या परत सो बर्थडे आनी अशें हांव पडलां पळया सोफाचेर, कित्याक म्हाका खुबूच मायग्रेन जाता. कित्याक थंय वचून आमी गेली म्हापसा. गौतमान म्हाका एक गिफ्ट घेतलें आनी हांवें म्हाज्या जिवाक म्हाका गिफ्ट घेतला अशें दाखयता मागीर तुमकां. आनी एक मम्मीक घेतला हांवें म्हाजे, कित्याक मम्मीचो बी म्हणजे भुरगें जालें म्हणटकीर मम्मीचो बी बर्थडे जाता. आतां हांव जेन्ना मम्मी जालें तेन्ना म्हाका कळटा की कशें कितें आसा तें. आनी बाय म्हाजे न्हू तेंच्या कजनागेर रावलें. सो आतां 8 जालीं, 8 सुमार येतलें ते. आतां पळोवया, वाट पळयता तेजी. ते घरान ना म्हणल्यार घर सारकें शांत अशें वाज येता सारको, कितेंच करपाक अशें दिसना. सो इतलेंच आनी मागीर फुडें तुमकां दाखयता म्हाजे गिफ्ट्स आनी हो व्लॉग हांगाच एंड करता. होप तुमकां म्हाजो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. आनी बर्थडेचो हांव केक बीन अशें कांय कट करिना. पयलीं तें अशें दिसतालें केक बी, आतां भुरगें जाल्या उपरांत कळटा तेंचेच बर्थडे सेलिब्रेट केले तेच आमकां आवडलें. सो इतलेंच. तर हो पळयात हो ड्रेस दिला म्हाका गौतमान, मागीर घालून दाखयता. बरें तेका न्हू बारीक अशें पॅन्टीचेर अशें बरें डिजायन आसा आनी हेका बीन अशें बरें चमक्यांनी अशें डिजायन आसा दाखयतालो. पळयात असो आसा आनी ही तेजी दुपट्टा बरी सॉफ्ट अशी आसा कपड्याची. पळयात आनी तेचेर ती पॅन्ट आसा पळय तेचेर अशी बारीक अशी एम्ब्रॉयडरी वर्क आसा. पळयात अशें बरी आसा. आनी हो ड्रेस आसा तेचेर बीन असो बारीक असो वर्क केल्लो आसा चमक्यांनी आनी फूल हेका गोल्डन अशें डिजायन आसा. मागीर घालून दाखयतलें तुमकां. हांवें म्हाज्या खातीर अशे 5 घेतल्या. सद्या आतां 2 काडल्या पयलीं, म्हणजे सेम डिजायन आसा पण कलर डिफरंट आसा.
नायटी बी जाका म्हणटा पळय नायट सूट, कित्याक आतां गरमी जातली आनी काम करपाक मातशें अशें बरें पडटलें कातपाक बीन, ताका लागून अशें घेतलां हांवें. अशें 5 घेतले.